Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. हा प्रणाली and प्रणाली's cuisine आमचे YouTube चॅनलाचेर तुमचे सगळ्यांचे स्वागत आसा. तर आज आम्ही करूया निरपणस रवा फ्राय. तर टाइम वेस्ट न करता यो सुरुवात करूया. तर ताका लागून हांवें हांगा एक मिडियम सायज निरपणस घेतला आनी ताजी साली सगळी तासून घेतल्या आनी तांकां अशें कापून घेतला. तांची अशी मिडियम सायज कापां करून घेतल्या. ही चडूय पातळ करप ना आनी चडूय दाट करप ना. ही पया अशी मिडियम सायज करून घेतला. आतां हांकां आमी मीठ लावन घेवया. तर तातूंत घालता एक ल्हान चमचो मीठ आनी हें मीठ आमकां त्या निरपणसाच्या कापांक बरेपैकी लावन घेवपाक जाय. अशें बरें मिक्स करून घेवया आनी हें आमकां एक 15 ते 20 मिनटां खातीर काडून सायडीन दवरपाक जाय. आनी 20 मिनटां उपरांत पळयात ह्या कापांक हांवें मीठ लायिल्लें ताचें तें उदक सुटिल्लें तें काडून घेतलां. आतां तातूंत घालता एक ल्हान चमचो हळदीचो पिठो, एक मोठो चमचो घालता मिरसांगेचो पिठो. हांगा जितले तुमकां तिखट जाय तितले तुमी वापरात. आनी हें आमकां वेवस्थीत मिक्स करून घेवपाक जाय. अशें तें बरें मिक्स करून घेवया. त्या निरपणसाच्या कापांक तो हळदीचो पिठो आनी मिरसांगेचो पिठो असो बरो लावन घेवया आनी हो आमकां एक अर्द वरा खातीर काडून मॅरिनेट करपाक दवरपाक जाय. ताजे उपरांत निरपणसाच्या कापाक लावपाक हांवें हांगा बारीक रवो घेतला. आतां हातूंत तुमकां जाय जाल्यार तुमी तांदळाचें पिठूय घातल्यार जाता. ताजे उपरांत हातूंत घालता एक ल्हान चमचो मिरसांगेचो पिठो आनी हें सगळें आमकां मिक्स करून घेवपाक जाय. तर रवो आनी मिरसांगेचो पिठो असो मिक्स करून घेवया. आतां ते मॅरिनेट केल्ले काप एक एक करून सवकाशे तांकां वेवस्थीत रवो लावन घेवया. अशें बरें रवो लावन घेवपाक जाय. तांकां असो चिड्डावन रवो लावन घेयात. हें पया. आतां अशेंच तरेन आमी बाकीच्या कापाकूय रवो लावन घेवया. आनी हो पया आमी त्या सगळ्या कापांक असो वेवस्थीत रवो लावन घेतला. आतां हांकां आमी तळपाक घालया. तर ताज्या खातीर हांवें हांगा तवो तापपाक दवरला. तवो बरो तापलो तसो ताजे वयल्यान थोडें तेल घालून घेता. हें हांगा तेल चड वापरप ना कित्याक म्हणल्यार त्या कापांचो रवो रोकडो पडटा. ताका लागून थोडें तेल घालून अशें बरें पसरवून घेवया. आनी तेल अशें बरें तापलें तशें आमी ते रवो लायिल्ले काप एक एक वेवस्थीत बरें फापडून तव्यार घालून घेवया. अशें सवका एक एक फापडून घालात आनी थोड्या वेळान हाज्या वयल्यान थोडें तेल घालून घेता. आनी हें आमकां रोखडेंच परतुपाक जायना. हें थोड्या वेळान दुसरे वटेन सवकाशें परतून घेवया आनी आमकां हें दोनूय वटेनी बरेपैकी भाजून घेवपाक जाय. एक 5 ते 8 मिनटां खातीर भाजून घेयात. 5 ते 8 मिनटां उपरांत पळयात तुमची निरपणसाची कापां भाजून तयार जाल्ली आसा. आतां तुमी हांगा एका चमच्यान किंवा सुरयेन ताका अशें तोपून पळयात की जाला काय ना तें. अशें जर क्लीन भायर सरलें जाल्यार तें जालां. आनी अशे तरेन तुमची कुरकुरीत निरपणसाची कापां खावपाक तयार जाल्ली आसा. ही रेसिपी तुमी एकदम मुद्दम ट्राय करून पळयात. आनी जर आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. परत मेळुया अशीच एक नवी रेसिपी घेवन. तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा. धन्यवाद.